लोकशाही। अरे गोयना हांगा रावन तू कितें करता रे? कविता बी बरयना मरे? आजकाल उठता सुट्टा तो सगळी कविता बरयता आनी व्हडली व्हडली बक्षिसां घेता। हय, तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो मागीर कोदली मेवतात न्हू। हो संवसारूच जाला स्वार्थी। पूण तूं हांगा रावन कितें करता रे? आगो हांगा बसलोलो, कालोर जाता कसलो, जिवाक मातशें थंडशें दिसलें म्हणून हांगाच बसलो। थोड्या वेळान चिंतलें, हांगा बसतकूच जिवाक मातशें थंडशें दिसता। अरे तळे राखता तो उदकाक मरोना। आगो तूं कविता करता मुगो? अरे ही कविता न्हू रे पिशा, म्हाजी आवय मरे ही ओपार मारताली। जो तळे राखता तो उदकाक मरोना आनी फ्रिजींतली बाटली पियेना आनी उदकूय पिवंक तो घरा येना, तो तळ्यांतलेंच उदक पियेता। आगो तूं हे तोंड मारता तें कळ्ळें म्हाका। ह्या संवसारान जो सत्तेर येता तो त्या तळ्यांतलें उदीक पितातूच। कोणूच धुतलो तांदूळ कसो निवळना हांगा। हय रे राव बाबा। गो, पूण तूं आतां हें बगर बगर नाकाक कित्याक धरता? तुका वास बी येता कितें गो? अरे सगळ्यात म्हळ्यार इतली दुर्गंधी मातल्या मुंबय सारक्या जावं बेळगांव सारक्या गल्ल्यांनी पण घाण वास मारता मरे, तसो सगळ्याक मारूंक लागला। ताका लागून म्हाका हे परत परत नाकार हात दवरचो पडटा आनी संवय जाल्या रे म्हाका आतां ही। तूं सारकेंच कविता करून उलयता मुगो। आतां गोंयची घाण पयस जावपाक लागल्या। तूं नाकाक धरपाचें सोडून दी आतां। संवय बेगीन वचना रे। आगो तें सारकें तुजें। कितें तें? आगो आमच्या गांवान श्री मास्तर आशिल्लो। शाळेंतलो? न्हय गो, पेटी मास्तर। पेटी वाजयतालो, नाटकां बसयतालो। मागीर तेचें कितें जालें? आगो लायटी वयले हार्मोनियम येयले, भात्याचो त्रास कमी जालो। लायटीचे म्हणजे ऑटोमॅटीक। आतां हो आमचो श्री मास्तर आजुनूय हात पेटी वाजयल्ल्या सारके हात हालयता। ती ताका आतां संवय जाल्या तुजे भशेन। चोरा म्हाजेर ओपारी मारता? आगो कितें कितें करतले? कितें करतले तूं? राव गो, पूण ह्यो फायली घेवन सरकारी एम्प्लॉयाक कशें? सगळ्योच गजाली सांगपाच्यो आसतात रे। आतां मात सारकें पॉलिटिशियन कशें उलयता मुगो तूं? अरे ह्या संवसारान जगतले जाल्यार अशेंच उलोवचें पडटा। पावला पावलाक घात मारे फटीक लोक असतात। थोडे कान पोकळे, थोडे कान फुकपी, थोडे पाड घालपी लोक असतात। आगो सांगू नाकाय, तूं सरकाराचें शेळी जालें म्हणून म्हाजें कितें करचें पडलां? करीत तो बोगीत। तुमकां दादल्यांक मरे बायलांची नसाय। 33% राखीव जागे आसा म्हणून बो बो मारतात मरे। तिकेटी कितल्यो दिल्यात रे बायलांक आनी विधानसभेन कितली बायलां आसात रे? पर्रीकाराक सांगता, तुकाच तिकेट दिवन विधानसभेन धाडूंक जाय आसलें म्हूण। निदान उरल्या तेतूंतलो एक तरी अध्यक्षपद तुका दी म्हणून। आतां बाळभवन तुका दिवं येता आसलें, पूण तोय चान्स गेलो, ते कुंदाक मेळ्ळें। म्हाका बाबा कांय नाका, हांव खावन जेवन सुखी आसा। बरें, तें सोडून दी गो। पंचायत इलेक्शन तेंकलें मुगो आतां। मागीर तूं कितें बाशींग बांदून तयार रावला कितें रे? पूण हांवें आयकलां मरे तुजी बायलूय खंय इलेक्शनाक उबी रावता। खरी खबर रे? तुका सगळ्यो गजाली खबर आहात मुगो, बेठेच विचारता। आगो पूण हांवें आयकलां तूं म्हाजे बायले आड उबें रावता म्हणून। मागीर रावूं नाका? आगो तुका रावं नाका म्हणून सांगपी हांव कोण गो? अजून म्हजें कांय नक्की ना रे। तूं बाप्पाक विचारूंक जाय, ताचो सल्लो घेतलोलो बरो। म्हणजे देवाक प्रसाद लायतात पळय तशें म्हणटाय तूं। आगो पूण तो दत्तू आप्पा आतां जाणटो जाला मुगो। हेच तुमचें चुकता पळय तें हांगाच। अरे जाणट्या मनशा कडेन शाणेपण आसता, अणभव आसता, तेंचो सल्लो घेतलोलो सदांच बरो। मनोहर पर्रीकारान लेगीत अंदाजपत्र मांडच्या पयलीं साबार लोकांचो सल्लो घेतलोलो। तुमचें चुकता तें हांगाच। तूं मरे आपुणूच शाणो समजता, हांव तसलें न्हू।
तू खूबच जाणवायो उलयता गो बाय. तुमकां आतां आयतेच पयशे मेळपाचे आहा न्हू गो. पर्रीकारान तशी तजवीज करून दवरल्या. बायलांक अमूक पयशे, तरणाट्या बेकारांक अमूक पयशे. आतां कितें ते मोबायलाचेर पयशे उडयतले. पयलेच आळशी, काम करपाची वानसां ना, इत्सा ना. आतां आनीक आळशी जाल्या ना पुरो म्हणजे जालें. ना तुका धाडुया हे फुकट सल्ले दिवपाक सरकाराक. तुका पयशे मेवल्ले रे जाल्यार तूं असो उलोवचो नासलो. म्हणटकूच हांव बेकार थंय न्हू गो. कितें कितें उलयता गो तूं अमृत्या. तूं बेकार थंय काय कितें तें हांव नकळो. हे पळय अमृत्या, तूं मुगो सकाळीं फुडें झगड्यो उपसून काडटात विना कारण. अरे तुमच्या दादल्यांचे हांव जाणा. तुमकां खर्जोता एकीकडे आनी खरपीता एकीकडे तुमी. आमी मर मर मरतात, झरतात आनी सरकारान आमकां कसल्योय सवलती दिल्यो जाल्यार तुमच्या रे पोटान कित्याक चापता. आगो तूं बेठ्यांत आबालार जावं नाकाय गो. केन्नाय चुकता. तूं गैरसमज करून घेवं नाकाय. आतां आयक, तुका गोंयचे बरें करपाचें आसा मरे. मागीर कितें विचारता गो तूं. म्हणटकूच जो जो गोंयचे बरें करूंक सोदता तेका आमी तेंको दिवपाचो. अमूक पक्ष तमूक पक्ष ते आमकां कित्याक रे. हें मात तुजें सामकें बरोबर. गोंय महाराष्ट्राक वचपा पासून वाटयलां. आतां तें घट्टणान वचप उपकारना. हय मरे. मागीर हांगा तळ्या कडेन रावून त्यो धाकल्यो धाकल्यो खोरवो आनी धाकली धाकली नुस्तीं पळोवन गोंयचें बरें जावपाचें आसा. काम करूंक जाय. आनी ही फायल कसली काय म्हूण विचारतालो मरे. आयक तर, ही दयानंद निराधार येवजणेच्या लाभधारकांच्या नांवाची फायल आसा. हेतून फॉर्माय आसात आनी ह्यो सगळ्यो येवजण्यो बऱ्या मनशा मेरेन पावूंक जाय, फोटिंगा मेरेन न्ही. आनी हेतून खूब लोकांनी सुचोवण्यो केल्या. ही फायल म्हाका सरकारा मेरेन पावूंक जाय. कितें म्हणजे ही फायल घेवन तूं पर्रीकारा कडेन वतलें. म्हणजे कितें तर पर्रीकर म्हणजे कितें हावको. अरे सत्यान चलता तेका भंय रे कसलो. हांव ही फायल घेवन सरळ मुखेलमंत्र्या कडेन वतलें समाजाचें बरें करपाक. आगो तूं कितें उलयता पळय ते तकले वयल्यान येता. तो दत्तू आप्पा एक कठीण कठीण उलयता पळय तें समजूं येता. दोत्तू अप्पा कडेन मनीसपण आसा. हांव आतां दोत्तू अप्पाच कडेन वता. तूं येता जाल्यार यो, शाणो जातलो. आगो पण म्हाका कितें फायदो. बऱ्या मनशाच्या सांगातान सदांच रावचें. कोबले पडले बायन आनी सोबले निवळ जाले अशी एक ओपार आसा. तुका मगो कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष करपाचें. त्या कोंकणी मळावयलो कोयर पयस करतलें. पूण म्हाका सांग गो, आत्तां तूं म्हणटालें पळय कितें कोबलें आनी सोबलें, अर्थ कितें गो ह्या म्हणीचो. एक असले सोबले ते आंबे काडटना कोबले पडले बायन, सोबले देंवले त्या निमतान निवळ जाले. नाय नासले बुरशे रे खंयचे. काय कळूं ना पळय म्हाका. तुजी तकली म्हळ्यार मरे ट्यूबलायट पिकी 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 जाता. तू येता जाल्यार यो दोत्तू अप्पा कडेन, बरो निवळ जातलो चकचकीत. कळ्ळें मरे. बरें बरें चल तर या निवळ जावपाक यो. या या. पूण तूं म्हाका फाटीं सर म्हूण सांगपी कोण रे. हांव ना सरच्या फाटीं. आगो गांवांत बेश्टो वाद कित्याक. तूं इतलें तापता कित्याक. ना ना आनी म्हाका सांग आतां तूं रावतलें म्हाजी बायल रावतली मागीर वादी न्हय बेश्ट्यो गांवांत बेश्टी फूट पडटली मुगो. हांव कितें करूं. अरे तापातापी कित्याक चल्ल्या, तापातापी कित्याक चल्ल्या, झगडटात कित्याक रे. अरे आतां माय रोखडोच तापोवपाचो आसा, जालां कितें. आगो अमृत्या, तुका 100 वर्सां पिराय आहा. आतां तेका उगडास काडलो. एणे मरे पयलींच म्हाजी तकली बिकार केल्या. राखी ओडन हांव पंचायतीक इलेसांवा उबे रावंक सोदता. हो भियेला मरे. आनी आपले बायलेक बिनविरोध वेचून हाडूंक सोदता. भितरल्या भितर मरे दोत्तू अप्पा हो पॉलिटीक करता. हय हय तूं एकलेंच शाणें, बाकी सगळीं पिशीं. अरे आयकून घे रे. तुमकां झगडी जाय काय एकसार जाय, मनीसपण जाय काय जनावरपण जाय. अरे कित्याक झगडटात रे. तुज्या बायलेकूय उबी रावनी, अमृत्याकूय उबी रावनी. जाणाच आशिल्लो खरें खंय आपलेच सायडीक ओडटा. येचोय दत्तू आप्पा हो सुबेज उलयता. गोंयना दत्तू आप्पान खूब पावसाळे चोयले पळय मरे. तेगे आयक रे, ताका उलोवन दी. यू जस्ट लिसन. अरे पंचायत इलेक्शना मरे आमच्या तळागाळांतलो वाठार एकदम घटमूट करता. कळ्ळें. आगोस्तिनाच्या बायलेक रोजीक सुद्दां रावल्यार रावनी. ना करे आप्पा, तेका 10 मतां मेवल्यार खूब जाली. जितले चड रान रावतात तितले बरे, सर्त जाता तितली बरी. ओय
आणि हे अमृत हे भुरगें दिसता अजून जाणटे दिसना ते तो मातसो जाणटो दिसता एक इदार वाडल्या चोरा म्हाका म्हातारो म्हणटा आपा आणि म्हाका मोस्को मारता आगो अमृत्या तुगे ती भयण गो कोण गो तेजें नांव किशोरी किशोरी आगो त्या मुगे क्लासमेट हांव 8th फेल जालो त्या मुखार गेलो मागीर हांव तें फेल जालें हांव मुखार पावलो म्हणजे तुका मुखार धुकल्लो शट अप म्हाका मागीर तें नांव 9th मेवलें व्हेरी गूड गर्ल आतां कितें आहा तें लॉगिन करून म्हापसा दिला आगो तेणें म्हाका एकदां खटखटें करून दिल्लें कितें खोटें खटखटे वय रे अशी वेजिटेबल घालून ते खटखटें करता न्ही वेगवेगळी वेजिटेबल घालून अरे तुझ्या जिबेक थोडो पाड रे हा ते खटखटे मागीर तेका खतखते म्हणटात खतखते खतखतें दिल्लें हा? अरे अरे तू तू कितें कोता स्पीच बागोता काय कितें रे कविता पळयता तुमकां आयकूं तूं आनी कविता करता कसली रे बाबा आदींच आमी गरमेन जाल्या जाम आपा हांव एक पोयम करता नाका रे बाबा कित्याक वदळ तुजें तें कोबी कोबी आयकोन मरे पुरो नाका आतां कितें आमकां फ्लावर दिवंक सोदता तो अप्पा हांव कितें म्हणटालें आतां जाणा आतां तूंय कविता करूंक सोदता आता तू अप्पा ही म्हगेली कविता न्हू संजीव वेरेकर आयली ताच्यो कविता लोकांक आवडटात संजीव वेरेकार बरो कवी वय समाजाची जाण आसा सडेतोड कवी बरे मनीस बऱ्या कदेलीचेर पावूंक जाय ह्या अर्थाची ती कविता कळ्ळें मरे आतां वाच घणसा बैल कसो म्हाका कितें हा पळयता हा वाचता वाचता कोलो जावंक सोदता राजा राजा हे कवितेचें नांव रानांतल्या वाघांची जात ना जावपाक लागल्या देखून उमेदीन कुले घालतात कोले तांचेच राज्य येतलें म्हूण देखून उमेदीन कुले घालतात कोले तांचेच राज्य येतलें म्हूण म्हाज्या धाकले धुवेक रानांत वाघ आसात हें खबरूच ना अरे म्हाजे धाकले धुवेक रानांत वाघ आसात हें खबरूच ना वय. ते कोल्ल्याकूच राजा म्हणटा आ, हांवें सांगल्यार ताका पटना ताची खंय चूक ताणें राजा म्हूण मिरयतना कोल्याकूच पळयला ताणें राजा म्हूण मिरयतना कोल्याकूच पळयला हांवूय ताका वाघ हाडून दाखोवंक शकना म्हाका एकूच भिरांत कसली ती म्हाका एकूच भिरांत कोल्याकूच सगळीं भुरगीं राजा म्हणत म्हूण दत्तो आपा हा. हे अमृत हे जर इल्या समाज जिखून येयलें जाल्यार हांवूय एक पोयम करतलो कसली ओली जाली राणी लोकशाही रे बाबा लोकशाही ठेवा नीला लोकशाही